आयज जे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक एक रिजन हें रिजन म्हणल्यार काल म्हाका कोणें फोन मारलो आनी सांगलें की एक म्हणजे लायव्ह व्हिडिओ केला फेसबुकाचेर आनी तो चलता म्हणून आनी तेजेर कितें एलिगेशन घायलें आनी तें म्हाका क्लॅरिफाय करपाक जाय. क्लॅरिफाय म्हणजे ते म्हाकाय जायते फोन येयले ते कितें चलता तें. तो काल कोण एक मेलकम पेरेरा म्हणून चिंचोणीचो ताणें एक लायव्ह फेसबुकाचेर व्हिडिओ घातला आनी हो व्हिडिओ कितें घातला एक फॉल्स एलिगेशन कांय नॉलेज नासतना आमकां एक्यूज केलें. एक्यूज म्हणजे आमची आसोलनास रेजिना मार्टूम चर्च आहा थिंगा एक क्रायस्ट द किंग आहा ते कंपाउंडान आनी ते कंपाउंडा सायडीन एक फुटसाल ग्रावंड येता म्हणून आनी हो फुटसाल ग्रावंड MLA कोत म्हणून MLA करून सिल्वा कोत म्हणून आनी MLA हो थिंगा मिसयूज करता फंड गव्हर्मेंटाक ते फंड दिला ते मिसयूज करता म्हणून आनी हो क्रायस्ट द किंगाची ब्युटी उडयता थिंगा हो ग्रावंड घालून. सो हें म्हाका क्लॅरिफिकेशन करपाक जाय. म्हाका दिसता हे पयलीं सद्या सारकी खबर ना. म्हाका हे प्रॉपर्टींग म्हणजे रेजिना मार्टूम चर्च प्रॉपर्टींग क्रायस्ट द किंग हांगा एक पासून प्रपोजल येयलो ना फुटसाल ग्रावंड घालपाचें ना म्हणून म्हाका दिसता आमच्या गव्हर्मेंटा डिपार्टमेंटाकूय प्रपोजल येयलो ना आनी जें काम चलता हांव क्लॅरिफाय करता हें काम म्हज्या MLA प्रपोजलान ना म्हणून खंयचें डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट हें काम करना. हें म्हणजे क्लॅरिफिकेशन म्हणजे हें एलिगेशन घातलां ताका खबर नासतना सो हेणें हो मेलकम पेरेरा म्हणटा तें क्लॅरिफाय करपाक जाय. जरी तो तेजे वयल्यान डॉक्युमेंट आय हें काम क्रायस्ट द किंग थिंगा फुटसाल ग्रावंड MLA क्रूज सिल्वा करता जाल्यार ताणें डॉक्युमेंट हाडपाक जाय आनी ताणें प्रूव करपाक जाय. आनी जरी तर तेजे वयल्यान प्रूव करपाक जायना तेजे वयल्यान डॉक्युमेंट नाय फॉल्स एलिगेशन घायलें ताणें ताका हांव 2 दीस दिता आयज आनी फाल्यां 8 तारखेर 5 वरांचे पासून ताणें म्हाका म्हज्या लायक सेम व्हिडिओ केला पळय ताणें एपॉलॉजी दिवपाक जाय. ताणें मिस्टेक केलो म्हणून फॉल्स एलिगेशन घायलें म्हणून आनी क्लियरली ताणें तें मेन्शन करपाक जाय हे चर्च फुटसाल ग्रावंडाचेर कितें उलयता तें आनी गुणायन ताणें मिस्टेक मानून घेवपाक जाय ना जाल्यार 2 दिसां भितर हो जर क्लॅरिफाय करना ही एपॉलॉजी मागना जाल्यार मुगे एडवोकेट जे लिगल ओपिनियन म्हणजे लिगली कितें करपाक जाता कोर्टांतल्यान तें हांव एक्शन घेतलो. सो तुका हांव 2 दीस दिता 2 दिसां भितर तूं एपॉलॉजी माग ना जाल्यार ताचे फाटल्यान जें लिगली म्हाका कितें करपाक जाय तें हांव तुजेर केस घालता. कित्याक तूं अननेसेसरी आमचेर एलिगेशन घालां जे म्हज्या कसल्याच गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान कसलीच फायल ना थिंगा हे फुटसाल ग्रावंडाची. ह्याका कोणें सांगलो पळय 2 जाण येवन म्हणजे MLA कितें करता तें कर्तुबां सो सारकी ताणें खबर काडपाक जाय तें कडेन हें कितें चलता तें एज पर माय नॉलेज हिंगा चलता कितें थिंगा आमचे ते व्हिडिओय सांगता तो आसोलना जायते हॉकी प्लेयर आहले तांकां प्रमोट करपाक जाय तांकां रिकमेंड करपाक जाय म्हणून आनी एज पर माय नॉलेज जें थिंगा काम चलता तें थिंगा एक ABC हॉकी क्लब कितें रेजिस्टर केला आनी हॉकी एक्टिविटीज करपाक थिंगा एक स्कुलाक प्रपोजल दिलो आनी स्कुलान तेजेन एक्सेप्ट करून तो प्रपोजल फॉरवर्ड केल्लो आनी हें जें काम कितें चलता तें CSRचेर MR त्या फंडांतल्यान थिंगा काम चलता आनी बेजिकली थिंग कितें जालें थिंगा कोण एसोसिएशन क्लब केला ते हॉकी प्लेयर्स आहाय इंटरनॅशनल प्लेयर्स पासून थिंगा इनवॉल्व जाल्ले आहाय भुरग्यांक ट्रेनींग दिवपाक पूण कांय इश्यू जावन आतां ती कामूय बंद आहा कित्याक थिंगा ओपिनियन डिफरन्सीस जाल्ले आहा. पूण हें आमच्या हातीन ना हें ताका कळोंक जाय आहलें देखून सांगलां तें हें CSR फंडाचेर काम चलता MRF कंपनी म्हण तेमी कितें CSR फंड थिंगा केला आनी थिंगा तें ग्रावंडाचेर काम चलता. तो फुटसाल हे फुटसाल थिंगा हांवें आयकलां ते भाशेन मल्टी स्पोर्ट्स मेन रिजन तेंगें हॉकी प्रमोट करपाक आहलें तेतूंच तेमी फुटसालूय घालून वॉलीबॉलूय घालून तेच स्पेसांनी ह्यो एक्टिविटी थिंग चलपाक आहलो. सो हांवें एक क्लॅरिफाय करता हें आमचें काम न्हू आयज हो कोण व्हिडिओ काडला तो आमकां थिंग इनवॉल्व करून आमची इमेज डॅमेज करपाक सोदता
आनी लोकां मदें फूट घालपाक सोदता. MLA तितून इनवॉल्व आहा. MLA डिस्ट्रक्शन करता, MLA फंड मिसयूज करता. सो आनीक एक फावटी हें क्लॅरिफिकेशन ताणें म्हाका दिवपा जाय हेजे मुखार, नाजाल्यार हांव केस घातलो आनी ताणें ती फेस करपाक पडटली. आनी हेतून पयलें फाटीं 4-5 कितें ताणें व्हिडियो आमचेर काडले, जायज आमकां सांगताले ताणें आमचे व्हिडियो हांवें ते कॅप करूं ना, हांवें सोडून दिलें. एक फावटी ताणें व्हिडियो पासून म्हणलें बोंडो बोवेल आनी कितें नाल असली उतर ताणें आमचेर यूज केल्ली. म्हाका दिसता ताकाय ती नॉलेज सारकी ना, इन्फॉर्मेशन तो सारकी घेयना. ताका हांव सांगूंक सोदतां इन 1986 आमचे पेपेचर सारको कॉन्वेंट हें हांव SSC पास जालो, फर्स्ट क्लास घेवन. तेज्या फाटल्यान म्हाका ती फर्स्ट क्लास आमी श्रीमती पार्वतीबाई चौगले कॉलेजीन म्हाका एडमिशन मेळ्ळें 11th. तेन्नाय 12th फर्स्ट क्लास घेवन म्हाका इंजिनियरींग सीट मेळ्ळें. आनी तुमी जाणा आसतले गोवा इंजिनियरींग कॉलेज एकू आहली तेन्ना 1988. आनी तेन्ना आमकां म्हाका ओन्ली 132 सीट्स आहली. सिवील, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आनी इलेक्ट्रॉनीक हे 4 ब्रांचांनी. आनी सिवीला 44 सीट्स आहली. आनी 44 सीटां कांय रिजर्वूय आहली. आनी अरावंड 35 दिसता जनरल कॅटेगरी आहली. ते जनरल कॅटेगरी म्हाका सीट मेळ्ळें ते सिवील आनी म्हाका थिंगा एडमिशन मेळ्ळें. सो ते फाटल्यान 1988 to 1992 4 वर्सां 92 हांव पास जालो. 4 वर्सां भितर हांवें क्लियर केलें. सो 4 वर्सां भितर केन्ना फेल जायना हो बोंडो आनी एंडो बेंडो म्हणटा. सो हेका ती ताका खबर आसना म्हाका म्हणजे क्वॉलिफिकेशन घेतलें. तेच फाटल्यान 1992 हांव पास हांव खंय गेलो ना. हांव गोंया आहा, म्हगे गांवांकू आहा. लोक सोंपतो वळखत म्हाका. आयज पासून 2026 काम कितें केलां गोंया केलां. आयज पासून म्हगे पासपोर्टीचेर एक पासून स्टॅम्पूय ना खंय गेलो ना. सो हांव गोंयाकू आहा. सो लोकांक म्हाका विचूनय काडलो हांव एंडो बेंडो म्हूण न्हू. सो हें ताणें चिंतपाक जाय कोणा इन्सल्ट करता, तो म्हाका इन्सल्ट करता काय ते आमी एड्युकेशन केलां खंयच्या कॉलेजीन शिकल्या ती कॉलेजी इन्सल्ट करता, काय MLA आसा जे म्हाका वोट मारला म्हाका विचून काडला तांकां इन्सल्ट करता. सो जेन्ना तो कितें करता तेन्ना चिंतपाक जाय, इन्फॉर्मेशन काडपाक जाय, लोकांक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवपाक न्हू. आनी कसलें एलिगेशन गायचे न्हू. कितें आहा सारकें आहा जाल्यार ताणें घालपाक जाता. सो हांव टोटली तेणें काडलो व्हिडियो काडलो कंडेम करता आनी तेजी एपॉलॉजी मागता आनी दिना जाल्यार हांव 100% तेजेर हांव